येवकार हांव जवाहर सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत मान्सूनाची दणदणीत एंट्री. सप्तकाचे निमणे मेरेन घसघसतलो पावस. घेत जतनाय. हवामान खात्याची मोगाळ सुचोवणी. उसरा येल्लो मान्सूनाचो पावस गाजोवपाक लागला शेक. वेर्णा कुठ्ठाळीची कोसळ्ळी पालसणां. रस्त्याची कामां सांबाळून करपाची गरज. विश्वजीत राणे आणि मायकल लोबो मदीं पेटला महाभारत. काँग्रेसीन टीसीपी मंत्र्याचेर शेवटिले उतरांचे भाले. राणेचे मजगती गदा घोडायत धावलो काँग्रेसीचो आदलो आमदार. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गायक मिका सिंगाच्या इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे कित्याक उलयना? गोंयभर गाजतल्या पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर राणे वगी कित्याक? काँग्रेसीन मायकल लोबोक कव्हर करत विश्वजिताक जाप विचारला. विश्वजितान अर्थातच तेचेर एक खर प्रतिक्रिया दिल्या. पळयात. विरोधी आमदारांक लक्ष करचे परस ओडीपी चुकीचे दिसतात जाल्यार मंत्र्यान अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाक जाय अशें काँग्रेसीचे म्हणणे. विश्वजीत बदल्यांचे राजकारण करता असो आरोप जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकरान केला. या ओडीपीतल्या बेकायदेशीरपणाच्या फाटल्यान मायकल आसा असो आरोप करून विश्वजितान सगळ्यो ओडीपी रद्द केल्यो. एनजीपीडीएन मायकलाच्या 2 आस्थापनांक शोकॉज नोटीस धाडल्या. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करचो अशें पाटकर म्हणटा. एक खंयचो तरी मंत्री स्पेसिफिकली आणि जी भाषा जी अनएथिकल अनडेमोक्रेटीक जी भाषा वापरता, म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हातून दखल घेवची, इंटरव्हीन जावचें. कित्याक एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, एक लिडर ऑफ ओपोजिशन, ताजे कडेन जर तर अशी आमी भाशा उलोवपाक लागले जाल्यार सामान्य बारीक मनशाक गोंयकाराक आमी कितें रिस्पेक्ट दितले? 2022ची निवडणूक जाली, जेन्ना राज्यपालान सगळ्यांक आपयले तेन्ना बसून तुवें फोटो काडलो तेन्ना तुका खबर ना कोण मायकल तो? म्हणजे तुजी शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस जाल्या दिसता म्हाका. सो जो मनीस 2 म्हयन्या पयलीं आपल्या कलिगाक जर तर रिस्पेक्ट दिवपाक शकना आनी याद जर ताका उरना जाल्यार हो गोंयकाराक कितें रिस्पेक्ट दितलो? आमच्या लिडर ऑफ ओपोजिशनान सकाळीं प्रेस कॉन्फरन्स घेतली जवळ जवळ 10-11 वरांचेर. सांजची रोखडी 3 हो प्रेस कॉन्फरन्स घेता. बरें, तूं म्हणटा की ते ओडीपीन थंय वायलेशन चल्ला, वायलेशन जाल्या. सी, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. मंत्री येतले वतले, पोर्टफोलिओ चेंज जायत रावतले, पूण जे सरकार त्या टायमार आसता, गव्हर्मेंट ऑफ द डे, जे डिसिजन घेता, जे तांणी तेन्ना प्लॅन अप्रूव केल्ले, आर यू ट्रायंग टू से दॅट दे वर इलिगल किंवा तेन्नाच्या मंत्र्यान करप्शन केल्ले? जर तर तो म्हणटा की थंय त्या ओडीपीन सारकें नाशिल्ले जाल्यार ते ऑफिसर कशे तुजे बरोबर बसले प्रेस कॉन्फरन्साक? Why FIR is not filed on those officers and how can you sit with those officers? Because plan तर ताणीच केला, सायन तांचीच आसा. I appeal and I urge to the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, that he should intervene and he should instruct his Honorable Minister not to use such unethical, undemocratic language and arrogance level. आणि तू जर तर इतलो एग्रेसिव्ह जावन जर तर सो मोठो केसीस घेवपाक लागलो जाल्यार मिका सिंगाच्या केसीजान तुवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कित्याक सांगू ना दॅट टील आय एम द मिनिस्टर आय विल मेक शुअर एक मिका सिंग आणि दुसरे जे ओल्ड गोवा हेरिटेजान जे घर आयिल्ले ते आपूण डिमॉलिश करतलो म्हणून तुवें कित्याक स्टेटमेंट दिवना? मजगती काँग्रेसीच्या टिपण्यांचेर विश्वजितान खर प्रतिक्रिया दिली. मायकलाची कर्तुबां विधानसभेत येतली अशेंय ताणें सांगलें. पाटकार आणि मायकल ह्या दोगांनी काँग्रेस विकती घेतल्या असो आरोप विश्वजितान केलो आणि काँग्रेसीचो वरिष्ठ आमदार दिगंबर कामतीक गादयेवयल्यान देंवन घरा बसयला असो आरोप केला. जो मनीस केन्ना आमदार जावंक ना, पंच जावंक ना, हो अमित पाटकर कोण म्हाका खबर, ताणी विकते घेतले काँग्रेस पार्टी. तो आनी मायकल लोबो 3 म्हयने बी काँग्रेसीन जावंक ना.
कायदो म्हणटा तो मिक्का सिंग आसूं काय मायकल लोबो आसूं दोगांक सेम कायदो कोणाकूच आमी माफ करचे ना. जे मनशाक अनुभव ना जो सादो मायनींग कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तेजे कडल्यान शिकपाची गरज ना. हांव बरो MBA शिकला म्हाका कळटा म्हाजे कडेन एक्सपर्ट्स आहा. आनी एक मिनीट आनी मायकल लोबोन जे कर्म केल्या ते एसेंब्लीन येवपाचेच आहा. त्या बरोबर पार्टीचो अध्यक्ष कोण अमित पाटकर काय कोण त्यांनी ते विकते घेतले दोगांनी ते डील केला काँग्रेस कडेन म्हणून दिगंबर कामत सारको लिडराक भायर उडोवन घरा कडेन बसयला. थंय संकल्प आमोणकर आशिल्लो आनी कोण आशिल्लो पूण ह्या लोकांक भारतीय जनता पक्षात काम पळोवन आतां हांवें सांगला मनशाचें कार्य पळोवन ताका प्रमोशन 3 म्हयन्यान पयशे दिवन डिफेंडर गाडी काय रेंज रोवरान भोवले म्हणून ते लिडर जायना. करप्शन जो कोण करता ताका लॉ वील होल्ड ऑन. आनी ते एसेंब्लीन आमी दोनी रिपोर्ट बाबा तुमी चेअरमन आसतना कितले तुमचे स्वताच्यो जमन्यो तुमी कन्वर्ट केल्या हे सगळे रिपोर्ट एसेंब्लीन येतले. आतां उलोवन कांय फायदो ना. जाल्यार ते वटेन विश्वजीत राणेंक आदल्या काँग्रेसमॅनाचो तेंको मेळ्ळा. काँग्रेसीचो माजी आमदार आग्नेल फेर्नांडीस म्हणटा मायकलान अध्यक्ष आसतना ODPचो मसुदो तयार करपाच्या वेळार तांचेर राजकीय सूड घेतिल्लो. देखून सध्या सरकारान सुरू केल्ल्यो कारवायो योग्य निश्कर्शा मेरेन पावोवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. This is politics. Michaelak हांव याद करूंक सोदतां. When he first became MLA, when he won against me, his first achievement was म्हाजी property जी हांवें गव्हर्मेंटान घेतलेली which I was trying to take back. He reverted that back just to take revenge on me. On the draft ODP, म्हाजी property I had applied to make it C2 zone because all around me एक दिल्लीचो कोण बिल्डर आसलो तेजी C2 केली, म्हाजी सायडीक एकलो आसलो तेजी C2 केली, दोन सगळे सायडीनी. So I applied on the draft ODP. It was shown as C2 whatever I asked for. But when the final ODP came, he changed it back to the original list. So there also when I asked him, he told me now Vijay sir assign kala te म्हणून. But he was presiding over the PDA. In Parra there is a ward called Bokyachi Aradi. There he was trying to take a 10-meter road to some Delhi builders. The people objected. All those people who objected, त्यांची आधी settlement property आली, he has made it orchard. So he has done it to poor local people from Bokyachi Aradi. So I don't think he should cry over this. This is politics. If you are nothing wrong you have done, you go to court. As I have gone, माझी जेन्ना property त्याने revert केली, I went to the court. And Babu helped me after, and I got it done. सगळे सायडीक सगळे दिल्लीकारांची property हे केला, convert केला, माझी करूंक नासली. See, like I said last time, let him take it to his logical conclusion. If he just saying and nothing is happening, by breaking Michael's hotel, you are not going to save Goa. Let him get back our fields and hills, which Michael has destroyed. If he manages to save them, then I can believe that he is trying to save them. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान आनी मडगांवच्यान इर्शाद शेख आनी संदीप तुयेकार. काल घसघशीत पावस पडलो. ह्या पावसाक लागून बांदकाम सुरू जाल्ले वेर्णा कुठ्ठाळी महामार्गार पालसण कोसळ्ळें. अधिकाऱ्यांनी नितळसाणेचें काम सुरू केल्ल्यान येरादारी आडखून पडली, पूण कोणाक दुखापत जाल्ल्याची बातमी ना. फुडले 5 दीस गोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. गोंयांत साबार सुवातांनी रस्त्याचें काम चल्लां, देखून पालसणां कोसळपाची शक्यताय आसा. रस्ते बांदकामाच्या उद्देशान कापलेल्या दोंगुल्ल्यांची पालसणां कोसळपाचो भंय आसा. पावसांत ही माती मोव जाता. परत अशें जावचें न्हय हे खातीर योग्य ती जतनाय घेवप गरजेचें. गोवा 365 खातीर वेर्णाच्यान हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बांबोळेचे रस्ते आतां रोड एक्सिडेंटाची वाट पळोवपाक लागल्यात. बांबोळी बस स्टॉपाचेर लोक खाजगी गाडयो पार्क करतात. बसवाल्यांक लोकांक घेवपाक स्टॉपा बदला रस्त्यार बसी उब्यो करच्यो पडटात. स्टॉपाचेर रावपाक मेळना म्हूण लोकय रस्त्यार उबे रावतात. वेगान धांवतल्या गाडयांक लागून तेंची जीण धोक्यात येयल्या. पळयात गोवा 365चो स्पेशल रिपोर्ट. See, these people has to stand on the road by risking their life for the bus because of this four-wheeler park. And you see the bus, passenger bus has to stop on the road, even it's having the parking place. I mean bus stop.
See, this bus could have come easily at the side, but cannot because of this cars are parked, four-wheelers are parked on the bus stop. Even they had put a traffic cell, had put the no parking board there, but uneducated or unqualified, they had parked their vehicle on the bus stop. Even after putting no parking board opposite to GMC Goa Medical College and Hospital, still these people are highly qualified four-wheelers had parked the vehicle on the bus stop, and people has to stand on the road for buses to go to Panjim. Actually, there is no required even the board, but as per the Motor Vehicle Act, you are not allowed to park any vehicle on the bus stop where the public get a problem or dangerous position with the other people. बांदोडकार सरकाराच्या वेळार जुवारी खातीर दिल्ली जमीन ही कोणाक विकपा खातीर दिवंक नासली. आतांय तिचो वेवसायीक वापरच जावपाक जाय. ती विकता आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान तेतून लक्ष घालचें, उद्योग मंत्री विश्वजीत राणेन म्हटलां. सद्याक जुवारी एग्रो कॅमिकल्साचे सुवातीचो विशय वादांत सापडला. ही सुवात हॉटेलां आनी लोकांच्या राबित्या खातीर वापरतले असो विरोधकांनी आरोप केल्लो. जुवारीच्या विक्र्यांत 50 कोटींचे स्कॅम आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान म्हटलां. ताचेर विश्वजीत राणेन आपली प्रतिक्रिया दिल्या. हे एक खात्याचो विशय हे मल्टिपल खात्याचो विशय ते सरकार पळयतलें तें कितें पळोवंक जाय. आरोप केलो म्हणून एका कितें क्रायम सिद्ध जायना आनी आरोप केलो म्हणून सगळे गोष्टी काय सिरियसली घेवपाची गरज आसाच. पण त्याच बरोबर म्हाज्या डिपार्टमेंटाचे संबंधीत कितें आहा जाल्यार हांव लक्ष घालतलो. पण हे विशय जो आहा जुवारीचो तुमी एक लक्षात घेवंक जाय. जुवारी एग्रोकॅमिकल आयली केन्ना जेन्ना आमचे गोंय राज्याचे पयले चीफ मिनिस्टर दयानंद बांदोडकर चीफ मिनिस्टर ते म्हाजे वडील रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना ती लिजार दिल्ली इंडस्ट्रीज चलोवपाक. हांगा धंदो करपाक तांकां दिवंक नाशिल्ले विक्री करपाक. म्हाजें ठाम मत एसेंब्लीन हांवें जें मांडलां तें इंडस्ट्री खातीरूच वापरूंक जाय. हांव इंडस्ट्रीज मिनिस्टर तेन्ना आसलो तें म्हाजें तेन्नाचें मत आशिल्लें. आयज म्हाज्या खात्यान जें खंय वायलेशन जर जालां हांव तें चॅक करतलो आनी तें बंद करतलो. पण आयज हो विशय जो तुमी म्हणटा जुवारीचो तो मल्टिपल खात्याचो विशय आहा. ते मुख्यमंत्री लक्ष घालपाचें गरज आसा. मडगांव पालिकेच्या फंडाच्या विशयाचेरूय तो उलयलो. पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याबरोबर बसका घेतलो, विश्वजितान सांगलें. We are having a meeting with all the we will have a meeting with all the council and chief officers, and also we'll see what is the utilization of funds and other, because now as per the new 15 finance commission, unless you have your own balance sheet of the local bodies, then you cannot allot funds. So there's some new rule that has come. So I'll be taking a meeting with municipality to municipality with the chief officers and the secretary. I have asked the secretary initially to have a meeting along with all the CEOs and other things, and then we'll go ahead. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. भारतात फाटल्या 24 वरांत कोविडाच्या 8,329 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या. कालच्यान दुयेंतींनी 9.8% वाड जाल्या. महाराष्ट्रात चड नवे संसर्ग जाल्ल्यान 3,000च्या आंकडे परस चड दुयेंती मेळ्ळ्यात. जाल्यार गोंयांत लेगीत दिसपट्टे केसींनी वाड दिसून येयल्या. आयज 71 दुयेंती सांपडल्यात. भारतात फाटल्या कांय दिसां सावन दिसपट्ट्या कोविड दुयेंतींची वाड जाल्या आनी मे म्हयन्याच्या निमाणे सावन ही संख्या 2,000 परस चड आसा. शेनवारा भलायकी मंत्रालयान दिसपट्टे आंकडेवारीत फाटल्या 24 वरांत 8,329 दुयेंती मेळ्ळ्यात अशें सांगलें. 28 फेब्रुवारी उपरांत हो सगळ्यांत चड आंकडो आसा. ह्या उद्रेकाक लागून देशांत चवथे ल्हार येवपाचो हुस्को निर्माण जाला. जाल्यार संवसारभर नव्या वेरियंटाची म्हायती मेळपाक लागल्या. फाटल्या 24 वरांत 8,329 नवे दुयेंती. 24 वरांत 10 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 2.41%. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 1.75%. 103 दिसां उपरांत देशांत 8,000 वयर कोविड केशींची एकाच दिसांत वाड.
केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या आंकड्याप्रमाण सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 40,370. कोविड केशी चड आशिल्ल्या राज्यांचे वळेरेंत महाराष्ट्र अजून पयल्या नंबराचेर आसा. शुक्रारा राज्य भलायकी खात्यान सांगलें 3,081 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात, जाल्यार फकत मुंबयत 2,000 वयर दुयेंती सांपडल्यात. जाल्यार केरळ हें आनीक एक राज्य जंय कोरोनाच्यो वाडट्यो केशी पळोवपाक मेळटात. थंय 24 वरांत 2,041 दुयेंती सांपडले. मजगतीं दिल्लींत 655 नवे संसर्ग जाले. गोंयांत शुक्रारा 77 कोविड-19 दुयेंती मेळ्ळे. तांचो आंकडो 2 लाखा वयर पावला. जाल्यार मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 3,832 जाला अशें अधिकाऱ्यान सांगलें. बरे जाल्ल्या लोकांचो आंकडो 47चेर पावला, जाका लागून भलायकी सेवा संचालनालयान लोकांक मास्कां घालपाक आनी उरिल्लीं वासिनां घेवपाक सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. देशात हिंदू राष्ट्राची गरज स्पश्ट करपा खातीर हिंदू जनजागृती समिती एक अधिवेशन घडोवन हाडटा. समितीचो राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर चारुदत्त पिंगळेन आयज सांगलें. हिंदू जनजागृती समिती फोंड्यार रामनाथी 10वें हिंदू राष्ट्रीय अधिवेशन घडोवन हाडटली. हिंदू जनजागृती समिती हे अधिवेशन दर वर्सा घडोवन हाडटा. 12 जून ते 18 जून मेरेन रामनाथी देवळात हे अधिवेशन सुरू जातले. आता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा जो हिंदवी स्वराज्याचा आदर्श आहे, आर्य चाणक्य किंवा चंद्रगुप्त मौर्याने जे स्थापन केलेलं आहे, किंवा श्रीकृष्णाच्या काळात युधिष्ठिराचं जे धर्मराज्य स्थापन झालं होतं, किंवा त्रेतायुगात प्रभू श्रीरामचंद्राजींनी जे रामराज्य स्थापन केलं होतं, त्या अनुषंगाने आपण भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित कसे करू शकतो, त्याची आवश्यकता काय आहे, या संदर्भात विविध विचार मंथन चर्चा करण्यासाठी उद्यापासून म्हणजे 12 जून ते 18 जूनच्या या कालावधीत आपण इथे हे अधिवेशनाचे आयोजन केलेले आहे. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. गोंयांत मान्सुनान एंट्री घेतल्या. सप्तकाच्या निमणे कडेन घसघशीत पावस पडटलो. लोकांनी जतनाय घेवची. हवामान खात्याची मोगाळ सुचोवणी. थंडाय मात धादोसकाय दितली. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. 5 दिसाच्या कळवा उपरांत काल गोंयकारांनी मान्सुनाक राज्यांत येवकार दिलो. पेडण्या आनी केप्यां सगळ्यांत चड म्हटल्यार 10 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली, जाल्यार हेर 13 वाठारांनी 5 सेंटीमीटराच्या वयर तो पडलो. दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्हय अशें हवामान खात्यान सांगलां. फुडल्या 5 दिसांक नेटाचो पावस. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 23 डिग्री सेल्सियस. खवदळिल्ल्या दर्याक लागून नुस्तेकारांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.